ते हॉट मिक्सिंग करतात हांवें आमगे पंचान देखो सांगले ते नवे पंचीस तेंकां काम करपाक मेळटा तेंकां सांगलेलें मातशें पासियन्स घेयात आनी तेंकां सांगलें तुमी फाटपटले म्हणून उजले हेज बेले धांवताय हेज बेले धांवताय सी द फायल्स टेक टायम पयलीं 2 वर्स लागताय फायल सेटल करता म्हणपाक बट आय वर्क हार्ड फॉर द लास्ट 6-8 months I worked hard table to table file on I did my work I'm one of the only MLAs who has done cleared files it's not easy lot of issues are there गतिशक्ती कोण आनी कितें कोण डिले करपाक प्रोसेसीस जाल्यो बट एनीवे आय सक्सिडीड आय एम द ओनली फेलो आय डोंट नो हू एल्स इज देयर हू हेज डन द कंप्लीट प्रोसिजर सगळें सारकें प्रॉपर प्रोसिजर करून तुगे फायल क्लियर केली आतां काम स्टार्ट जालां बट एकूच प्रॉब्लम आहा म्हाका म्हणजे अंडरग्रावंड केबलिंग थोडें उरलां फ्रेश आहा थिंग घालो मेळना आनी आतां हांवें पायपलायन घेयल्या फूल कॉन्स्टिट्युन्सी आख्खी पायपलायन 50 वर्सां जाली आसली चेंज केले इतू बॅड जालो हा की इट दे asbestos पायप्स पयलींची आनी तेका भितरल्यान मॉस माडला तेका शेडयला उदक सारकें अनहेल्थी उदक वयता तेका लागून हांवें घेतला सो वी हॅव टेकन ऑलमोस्ट 9 crores की टेंडर आहा ते आनी रस्ते फुटले सो आय कांट हॉट मिक्स एंड टेल देम टू ब्रेक द पायप्स सो ऑल दीस वील टेक मी सम टायम बट जे रस्ते पायपलायन ना आनी केबलिंग काबा जाला तेका हॉट मिक्स करता सो फर्स्ट फेजीन आतां राय बेस ऑयल कंप्लीट केलें राय अंडरग्राउंड कांय ना राय अंडरग्राउंड इज ओवर थोडें उरलां ते सायडीन ते वतले आमी कुर्तोरी पर से इंटरनल रोड्स मेन रोड्स हाय ते उतले बट इंटरनल रोड्स एवरीबडी विल बिकम बियॉन्ड पॉलिटिक्स गेले ते लोकांनी गेले ते इलेक्शनां जाय जाणांनी कोणी आरजी मारला वोट कोणी काँग्रेसी मारला वोट हांव इंडिपेंडंट आहा कोणी आम आदमी मारला वोट कोणी आनी कोणा मारलो नो प्रॉब्लम फॉर मी I want to help everybody. I just want to help everybody because I am now not young. I am already 55. So let us do some good work and leave some legacy behind. So that is my whole aim. I will go beyond politics. सगळ्यांक काम करतो आणि let us spread it little bit of love and affection in the constituency instead of स्वतःची hatred. सगळे अंडरग्राउंड कामलिंग एवरीथिंग मुगेले हांवें इतू प्लॅनिंग केलां की वी हॅव हॅड सर्किट ब्रेकर्स आनी सगळे वेर आमी इवन हाय टेन्शन एक हें गेले जाल्यार एक कोडें गेले जाल्यार दुसरे कोडें फातोर्डा सबस्टेशन गेलें जाल्यार आमी रायच्या हाडले रायच्या सॉरी पोंदा गेले जाल्यार आमी कुंगळे हाडले कुंगळे गेले जाल्यार शेल्डेस हाडले आमी इतली अरेंजमेंट बरो केला वी हॅव टेकन ट्रबल वी हॅव प्लॅन्ड इट वेल and I have told the contractor, please no compromise. तुगे कांय एक वस्त पासून नाका म्हाका तुका विचार एक एक्स्ट्रा दिवंक जायना कॉम्प्रोमायज करून नाका क्वॉलिटी कडेन बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी म्हणटा कॉम्प्रोमायज करूंक जायना ते फेल जाल्यार पिड्डी जाता सो वी हॅव टेकन स्टेप्स मागीर हांवें प्रायमरी हेल्थ सेंटर घेतला मागीर हांवें हें घेतलां कितें पुलीस स्टेशन घेतलां देर ऑल्सो वी आर मॉनिटरींग ऑन अ डेली बेसिस टुडे आय हॅड अ मीटिंग विथ विश्वजीत ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हेल्थ तीन भितर हांवें केलां अरेंजमेंट फॉर डायलिसीस युनिट आज डायलिसीस तेन्ना इंस्ट्रक्शन दिले रेंटेड इन देखून करुया म्हणून कॉमर्स करुया म्हणून 5 bedded दॅट इज वन गुड थिंग फॉर माय कॉन्स्टिट्युएन्सी फॉर आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी ते फाटल्यान आय हॅव टेकन अप तुगेले अदर वर्क्स आमी धाकलोसो हें करताय एक इनिशिएटीव करताय मेडिसिन्स तुगे घराको घराको तूं आतां 5,000 मेडिसीन घेयले आनी तुवें 2,000 यूज केला उरलो मेडिसीन कितें करतलो So from first we are starting that initiative. We are going to collect those medicines free of charge and give it also free of charge, but with the proper procedure, proper structure code. म्हणजे त्याका pharmacist बी दोन कित्याक tomorrow there should be no complaint. We have done, and we are planning some more things also in the constituency, which we will disclose later on. And when you are doing so many things, there are certain oppositions from your constituency who are अरे saying. बाबा आम्ही पॉलिटिशियन आम्ही चोर आणि फटींग म्हणटाय सगळे आय एडमीट ऑल्सो बट प्रॉब्लेम कितें आहा देवा देखून हें आलो मरे इवन गॉड हॅड somebody to criticize him, somebody to nail him on the cross. So what about me? I have no problem. I have said yesterday, I am telling again. I सांगलेलें एक dogs आहे मो ऑपरेशन म्हाका एक एक्शन रिएक्शन डेली इलेक्शन जालें काय ना पडटो म्हण डेली इलेक्शन जालें ते घार गेले आतां आनी एकलो उरला थोड्या तेंपान तोय ना जातालो कित्याक आय सिन्सियरली बिलीव दॅट इफ यू डू गूड वर्क यू गेट गूड
You do bad work also, you get good. So I'm not worried. As long as my intentions are good, as long as my agenda is good, as long I have no agenda of destroying anything, कोणागे थावपाचें, कोणागे चोरपाचें, आनी कोणागे कितें करपाचें कांय ना. मुगे गांव गाबा करपा ना, हिल कटिंग ना, आनी कित ना. गांव पिडे करपा ना, कोणागे कितें बाट खावपाचें ना, कोणागे कितें घर गाबा करपाचें ना. So I have no problem. Let us face it. Let us face everybody like how you catch the bull by the horns. That's it. सर एज यू सेड गुड वर्क आणि गुड वर्कान तुका अवॉर्ड मेळयला त्याबद्दल सांग. आम्ही IDC चेअरमॅन झालो काय ना. आय एम थँकफुल टू द चीफ मिनिस्टर फॉर गिविंग मी IDC. एक्चुअली म्हाका आनी कितें जाय आसलें. हांव आनी कितें मागतालो बट CM म्हणाला हें घे. आय सेड ओके फायन. बट wherever I went, even when I was in Kadamba, I did some good work. I put the RRs in order. I put everything in order. I put time-bound promotion scale. तेंगे सगळ्यो वस्तू युनियनान कॉन्फिडन्सागेन हांवें प्रमोशन दिली आनी प्रमोशन दिन पासून हांवें हें दिलें. कितें दिलें? प्रमोशन दिन पासून हांवें रेग्युलरायज केलें. डायरेक्ट केलें. मुझ फाटल्यान कितको गेलें तें फायंड आउट करपा. हांवें प्रॉपर बरे भाशेन सगळें केलें. हांवें मुगे घालूं नाय. मुझ फाटल्यान वद डिपार्टमेंट घायलें वद आपणाय घायलें. हांवें तें करून हांवें बरे भाशेन केलां. कितें केलें तितलें बरो सिस्टम जाग्यार हाडलो. बरो हें कोता हांव. आतां वेन आय वेंट हियर दिस इज माय सेकंड एक्चुअली. हांव 4 फावट आमदार मिनिस्टर केन्ना जालो बट केन्ना फ्रस्ट्रेटेड जालो ना. जे एन्थुजियाजम ऑन द फर्स्ट डे आसलें काम करपाक तें आज पासून. लोक कितें उलोव ते थोडे जावन उलयताय. दे ह्या कानान आयकपाचें त्या कानान बरें. तूं बरें काम करता जाल्यार तूं कोणागे आयकपाक गरज ना. मुगे अवॉर्ड मेळ्ळो म्हाका CMD Chairman Managing Director category leadership award for good work in the IDC. Well, all the work we have done in IDC. There was a scrutiny panel. कोणा मेळना तो award. बेश्टे न्ही तो. It's not a paid award. तुमकडे सोय हा बेश्टे कमेंट मारपाची. So go and find out, Google about that award. And I look forward in getting better awards and doing much more better work because I believe आणि bad work पाडे काम करपाक म्हाका टाइम ना. I will continue my good work, no matter what and who criticizes. सर तुम्ही आता म्हटलं काम जाता म्हणून आता येत्या ते 27 इलेक्शनाक तू BJP असतो इंडिपेंडंट असतलो. Nothing is permanent in life. Not even your life. I'm कुलजीत उरपाले. Second, हुंय आसतलो आनी नासतलो तें थोड्यो वस्तू लोकांक आनी थोड्यो म्हाका. I will take a proper decision. हांव इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आनी इंडिपेंडंट वचपाक सोदता. मुगे घे हांव पयर प्रमोद सावंत आमगेलो चीफ मिनिस्टर मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी. ही आस्क्ड द क्राउड. ओके I had a beautiful function. थिंग पेड लोक हाडनाय मुगे फंक्शनाक. हांवें बरे लोक हाडले. डेसेंट लोक हाडला. He asked them what you want. They said independent. So we will let us see. But still we are open. I don't want to say something. Why talk about 2 years? What you don't know what is lies ahead of us. But heka for a good things, for good work, for good deeds, I'm always there. No matter what I say. आणि हांव थोडे जाणां सांगता हेच्यावर कोण फेसबुकाचेर थोडे कमेंट मारताय. बरें काम करे कमेंट मारता कोणाक हेल्प करे. फेसबुकाचेर ओ आमदार ओ चोर सायडीक शेजाऱ्याच उतर कोण आहा आनी तेका बरें कॅन्सर जाता मरता तेका हेल्प करपा नाय. तो बरें 2 जाण मनीस आसताय ते गरीब आसताय ते लोकांक हे नाय केन्ना. ना ते BJP हा बरोबर हा म्हणून ते काम जाता म्हणटात. मागीर तूं उलोवपाक चान्स जाता. ते उलयनाय. ते कितें कोताय ते कोणाक हेल्प कोन्नाय. फक्त उलयनाय ते काम कोन्नाय कोणाक कितें कोन्नाय. आनी जो मनीस कोण काम करता तो दुसऱ्याचे उलयना. सांग कितें पडटा तो. अपोजिशन म्हणटा तो BJP बरोबर हा म्हणून ते तुझे काम जाता म्हणटा. सारकें. तो कितें सांगपा जाय म्हाका. हांव रुलींग गव्हर्मेंटा बरोबर ना जाल्यार मागीर काम कितें जाता. हांव सदां झगडटालो. हांवें 2 टर्म ऑपोजिशन केलां आनी 2 टर्म ऑपोजिशन कोन्न म्हाका लोकांनी वोट उणी मारलो. कित्याक हांवें हें रस्त केलां तें रस्त केलां. जेन्ना तूं असेंब्ली उलयता तूं बॉब मारता डुप्लिकेसी करूं जायना. रुडू वचोन भितरल्यान काम करून दाखलो हांव. So I had to bear the brunt. Now I have told my people that I will not do anything. I will do my work. I will not go to any constituency also. So I am doing what I promised. Now it is for the people. See, our future depends on the people. That's it. ओके थँक्यू सर. Yes.